प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलोन गालेस्कारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप आमी घेतलां आनी कांय बरें वाचप आमी आयचें घेतलां तेन्ना आमी मानेवंत कार्लोस आकुतीस, ब्लेसेड कार्लोस आकुतीस हाचो आज आमी उगडास करता. 15 वर्सांचो लुकेमिया जावन बाबा भयणीनो हो तरणाटो सोंपलो आनी साधन ताणें संपर्क साधन हाचेर ताणें उदीक आनी उदीक जेजू दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. ताची थोडी वस्तू कोट्स ताचे आपल्या जिवितांत ताणें अशें म्हणलेलें आसा. टू बी ऑलवेज क्लोज टू जीसस, दॅट्स माय लायफ्स प्लॅन. वय आपूण न्हय पूण जेजू आपल्या जिवितांत, नॉट मी बट गॉड, दॅट इज माय प्लॅन. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां तावें जाता. कित्याक बागेवन कार्लोस आकुतीस म्हणटालो, ऑल ऑफ अस आर बॉर्न एज ओरिजिनल्स बट वी डाय एज फोटोकॉपीज. आनी आमच्या जिवितांत अशेंच जाता. आमी जायते फावटी देव आमकां सगल्यांक आपल्या स्वरुपान आमकां आपल्या आपल्या रुपकारा सारको आमकां ह्या संवसारांत धाडटा. पूण घडीक आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी मिसळ जावन आमी मागीर नश्टी आनी दुसरें जिवीत जिवन आमी जायते फावटी देवाक मानता तसलें जिवीत जियेना आनी अशें आमचें जिवीत आमी नरकांत घालूंक पावता. हाका लागून आयचो जबाब काय बरो आमी घेतला. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. आनी बागेवन आयचो आमकां शिकयता. जेन्ना ताका गोमलें आपल्या जिवितान आपल्या कॅन्सर आसा, ताणें आपल्याक जाता ते भाशेन जेजू दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आनी अशें म्हणटा आसतना तो म्हणटालो, टू बी ऑलवेज क्लोज टू जीसस, दॅट्स माय लायफ्स प्लॅन. म्हणटकूच तो म्हणटालो खुशालकाय केन्ना येता आमकां, जेन्ना आमी आमकांच पळयता तेन्ना आमकां बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक दूख येता. सॅडनेस इज लुकींग एट आवर सेल्स, हॅपिनेस इज लुकींग टुवर्ड्स गॉड. आमी जेन्ना देवाक पळयता, आमी उदीक आनी उदीक देवाचेर लक्ष घालता तेन्ना की आमकां उदीक खुशालकाय येता. आनी हेंच बागेवन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान आमकां काय बरें सांगता. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपें त्यो येवं, पोरदुवार, कामसार, पोजोडपण, कुड्ड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकाय, वाद विवाद, नाटकाय, क्रोध, झगडीं, दुसोंग, पोक्ष, कुन्नाटाय, सुंडेपण, पुजडी, जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तो तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिडकायता अशें तो म्हणटा. देवाची राज जोडूंक तुमी पावची नात. म्हणटच देवाचें राज आमी कितें जोडूंक आमकां गरज. दिसपटी आमचें ध्यान मन आमी देवाच्या राजाचेर घालूंक गरज. आनी तो म्हणटालो, आमी जेन्ना बागेवंत आपल्या जिवितांत म्हणटालो, दिसपटी जेन्ना मिसाचे भेटेंत आमी येता आनी जेजूक आमी शेवता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमी पवित्र जावंक पावता. पवित्रपणाच्या मार्गार आमी चलता. उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत आमी आमकां पवित्रपण जोडून घेता. इंग्लीश भाशेन अशें आसा, द मोर युक्रिस्ट वी रिसीव, द मोर वी वील बिकम लायक जीसस, सो दॅट ऑन दीस अर्थ वी वील हॅव अ फोरटेस्ट ऑफ हेवन. बाबा भयणीनो, द ओन्ली थिंग वी हॅव टू आस्क गॉड फॉर इज इन प्रेयर इज द डिझायर टू बी होली. आनी खरेंच पवित्र जावंक आमी मागण्यांत जेजूक उदीक उदीक आमी मागूंक गरज. आनी हें आमकां आयच्या वाचपान काय बरें मेळटा. आत्म्याची फळां हीं मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आप दमावणी. आनी कांय बरीं उतरां बाबा भयणीनो आमकां मेळटात. जितलो तूं आपल्याक दमायता, जितलो तूं आपूण दुसऱ्यांक मोग दिता, जितलो तूं आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो अदीक सोंसणीकायेन जियेता, जितलें बरेपण आनी दुसऱ्यांचो मोग तूं करूंक वावुरता, देव तुजे वरवीं आपूण प्रसंग जावंक पावता. आमी जिवितान आमकां न्हय पूण ह्या जेजूक परगटूंक दर दिसाक वावरूंक गरज. बागेवन ह्या मानेवंत कार्लोस आकुतिसान आपल्या जिवितान हेंच केलें. जेन्ना आपल्याक कॅन्सराची पिडा आसा म्हूण गमलें, जेजूक घेवंक दर दिसाक तो वावुरलो. आपूण न्हय पूण जेजू आपल्या सवें जियेता. आपूण न्हय पूण हो जेजू म्हजे सवें आसचो हें ताचें धोरण जालें. आनी हाका लागून दर दिसाक हो कोमुन्यांव
जेजू क्रिस्त प्रसाद घेवंक बाबा भयणो तो वावुरतालो. काय बरें क्रिस्त प्रसादाक आमी तें गाय म्हणटा, हांव न्हय पूण देव पुतू मोचे सोवे जेजू. बाबा भयणो, आमी जेन्ना देव पुताक आमी घेता, आमचे सवे तोच देवपूत जियेता, आमचे सवे हो देवपूत राज करता. आज ह्या भाग्यवंताची आमी उगडास करतना बाबा भयणो, ओतुंबराची 10 तारखेर किरीत भाशेन आसिसीए फिरगोचेन ताका मानेवंत म्हूण पाप साहेबान पुरगुटलो तेन्ना ताचें उदाहरण आमकां दिलें आनी म्हणलें तरणाट्यांनी ताचें उदाहरण घेवचें. कित्याक जिवितान जायते फावटी आमी बरें करता, पूण आमच्या जिवितान स्वर्ग आमच्या दारार आसा. जेरुसलेम इज रायट एट आवर डोर स्टेप अशें तो म्हणटालो. तेन्ना आमी हो स्वर्ग बाबा भयण आमचे दोळे उगडून पळोवंक गरज. म्हणटच डू नॉट बी अफ्रेड अशें तो म्हणटालो. बिकॉज with the incarnation of Jesus, death becomes life, and there is no need to escape in eternal life. Something extraordinary awaits for you. म्हणटच आमकां उत्तम जिविताची दास्ती तोच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दिवंक वावुरता. आमी किरीत भाशेन ह्या उत्तम जिविताक सदांच बाबा भयणीनो आमी उमेदीन आमच्या जिवितान प्रयत्न करूंक वावरुया. Continuously ask your guardian angel for help. Your guardian angel has to become your best friend. हीच कृपा आयच्या मिसान दर दिसाक आमकां मागून घेवया आनी ह्या तरणाट्या भाग्यवंताक आमचो खिरीत भाशेन मोदेस्ती करून आमी अदीक आनी अदीक जेजूचे वांगडे जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.